कदाचित त्यांना वेगवेगळी लिगल ओपिनियन जाली आणि ते रिव्यू रीट पिटिशन जे आसा हें फायल करूंक ना. बट एनी हाव आमी ते रिव्यू रीट पिटिशन फायल करपाचो निर्णय जो आसा तूं म्हणटलो उशीर जालो म्हणून म्हाका खबर आहा आमी करता आतां परतून दिला तेणें परतून धाडला जायना म्हणून आमी आतां करता फॉर्म व्हेरी आमी आतां करता. ओके गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान एफिडेविट फायल केला हय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान एफिडेविट जे फायल केला पळय which is on record. I have got a copy of that this affidavit. It was published online सायटीचेर आहा तें which works in the favor of the Goa government. तुमचे सुरू करपाचे उपाय कितें कितें काय म्हणून तितूंतलो हो एक उपाय आसा. आमी रिव्यू रीट पिटिशन जे आसा हें फायल करता. दुसरो विशय दुसऱ्या दृश्टीन आमी जे पावल मारलां आमी म्हटलां की ई ऑक्शन 21वें ई ऑक्शन जे आसा हें कदाचित आमी ह्या 22 ऑगस्ट पर्यंत आमचो टेंडर जाता. म्हणजे जितके इट इज मोर दॅन 5 मिलियन 5 मिलियना पेक्षा चड ओवर जो आसा हो आतां ऑलरेडी आसा आनी मार्केटान रेटूय बी हो वाडला आतां म्हणल्या उपरांत खूब जाण हे ई ऑक्शन घेवपाक येतले आनी 5 मिलियन जर जालें जाल्यार तेज्यो मायनींग एक्टिविटी म्हणजे ऑगस्टान जेन्ना आमी ऑक्शन करता ऑक्टोबरांतल्यान हें ट्रान्सपोर्टेशन आनी तें एक्सपोर्ट करप हें सुरू जातलें. म्हाका खात्री आसा की आमी ऑक्टोबर पर्यंत डंप मायनींग हो विशय जो आसा म्हणजे तेजी इसी आमकां कितल्या लिमिटान आमकां सेंट्रलाक वयचें पडटलें काय ती स्टेटी कडल्यान घेवची पडटली हाजोय अभ्यास सुरू केला आनी तें जर वेवस्थीत जालें जाल्यार आमी ऑक्टोबर पर्यंत डंप मायनींग हो विशय जर सुटलो जाल्यार नक्कीच मोठ्या प्रमाणात मायनींग जें आसा हें गोंयांत चालू जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. फाल्यां सकाळीं हांव नकळो की लिजां आमकां कशा पद्दतीन दिवंक मेळटली बट जर आमकां ती तांकांच परत दिवपाची जाली कायद्यान किंवा आनी खंयच्या पद्दतीन जितक्या लोकांक काडून उडयल्या तितक्याय लोकांक तेंच्यांनी परत घेवचें पडटलें तेन्नाच गव्हर्नमेंट जें आसा तें तांकां कॉपरेट करतलें. आसले त्या पद्दतीन तांकां घेवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. फाटल्या स्किमीच्या आधारीत त्याच धर्तीचेर म्हणजे थोडीशी ती कॉम्पेन्सेट फाटले फावटी थोडीशी म्हणजे खूब आशिल्ली ताका कितली सॅलरी आसत जाल्यार ताका कितली दिवपाक जाय तितून न वता एक कॉम्पेन्सेट आमी करून म्हणजे तांची सॅलरी कितली आहा तेजेर न म्हणटा आसत एक लमसम एमावंट पर मंथ आनी ते फक्त 1.5 वर्सां खातीर म्हणजे एप्रील 2018 जेंकां आतां काडून उडयल्या परत हांव रिपीट करता म्हणजे मार्च 2018 मायनींग सस्पेंड जाल्या उपरांत जेंकां काडून उडयले कदाचित थोड्या जाणांक 6 म्हयने जाले आसतले थोड्या जाणांक 1 वर्स जालें आसतलें जेन्ना काडून उडयल्या तेन्नाच्यान निदान आमकां खबर आसा की ही ऑक्शन मटेरियल आमचें निदान ऑक्टोबरांतल्यान सुरू जाता. ऑक्टोबर 2019 पर्यंत म्हणजे 1.5 वर्साच्या कार्यकाळांत आमी तांकां एक पॅकेज दिवपाचो विचार जो आसा हो सरकारान चलयला. ही जी 5,988 बार्रां आसा हे आमचे गोंयकार भाव चलयता काय कितें ना अर्द्या पेक्षा चड बार्रां जी आसा हे भायले लोक चलयता. हे भायले लोक म्हणजे फक्त इतकेच न्ही तर फॉरेनर्स चलोवपाक लागले मागीर ही बार्राची लायसन आमी दिवपाची कित्याक कोणा खातीर दिवपाची आमी जर ती दिल्ली आसत ताका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चलोवपा खातीर जाल्यार ती तेणी चलोवप अत्यंत गरजेचें आसा आनी जर तेणी चलयना आसत जाल्यार लायसन सरेंडर कर. थोडे जाण तर स्पिकर सर हांगा बार्राचें लायसन घेतलां तें दुसऱ्याक चलोवंक दिलां तो फॉरेनाक गेला. दुसरो जर आसा थंय बार्राचें लायसन घेतलां आपूण गव्हर्नमेंट जॉब करता. थोड्या जाणांक दिसता स्पिकर सर ही आमी जी दिल्या पळय न्ही चलोवपाक ही कळची ना म्हणून आमकां कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट म्हणजे जीएसटी कडल्यानूय कळटलें आनी नोटरींचे सगळें आमी एकदां मागोवन जर घेतलें जाल्यार आमकां ऑलरेडी कळटलें तें कळ्ळां. हय कोणाची एरिया जी प्रायवेट फॉरेस्टाच्या अंडर वता ताका एक नोटीस दिवप आनी ताका ऑपॉर्च्युनिटी दिवप आनी तें खरेंच जर फॉरेस्ट आसत जाल्यार ते फॉरेस्टान उरतले किंवा तेजे पार्ट फॉरेस्टान उरतलो पार्ट सुट्टलो असोय जो विशय आहा पळय न्ही हो स्पिकर सर आमकां जरी मॅटर एनजीटीन असले आसत सुद्दां आसत जाल्यार आमी परत एकदां रिव्यू करता परत कमिटीचो रिपोर्ट करता आनी ताज्या उपरांत आमी एनजीटीक जो आसा हो रिपोर्ट सबमीट करता जेणे करून खूब जाणांक हाज्या बद्दल जी चिंता आसली तें आमी हें करता हेजे एश्युरन्स हांव दिता. आनी बरेच जाण म्हणजे फाटलो सगळो टॅक्स हे खूब जाण पेंडिंगूय आसा जेणे करून लग्जरी टॅक्स एंट्री टॅक्स एंटरटेनमेंट टॅक्स हे सगळे टॅक्स जे पयलीं घेताले जीएसटी लागल्या उपरांत स्पिकर सर तांच्यांनी ते टॅक्स भरूंक ना. खरें म्हणजे तेंच्यांनी वेळच्या वेळी भरपाक जाय आसले. अशे खूब पेंडींग केसीस ज्यो आसा हे 2,500 केसीस पेंडींग आसा. सरकाराचो टॅक्स हो भरपाक जाय तेंच्यांनी. त्या ती हे 300 कोटी येवपा खातीर स्पिकर सर आमी एक
सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय स्कीम काडल्या, सगळ्या बाकीच्याय गव्हर्मेंटांनी स्कीम काडल्या. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान स्कीम काडली, कर्नाटक गव्हर्मेंटान स्कीम काडली की खंय तरी वन टायम हो टॅक्स येवप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी जर ते येयले ना जाल्यार लिटिगेशन चालूच उरतली, बंद जावचें ना.